ताका हांव माजी सरपंच राघोबा गावडे तशेंच पाठिंबो दिता। हें जें रॉंग केल्लें सरकारान तें खंय तरी करेक्ट करूंक जाय, कारण ही एक मोनोपॉली जावन गेल्लेली आहा। जंय आमदार रुलींग पार्टी कडेन आसता तो स्थानीक स्वराज्य संस्थाच्या मनशांक कांयच वेल्यू दिना। हें आमकां आमी जेन्ना पंचायती पंच आसतले हें आमच्या बाबतींत असो अशी हेंच्यांनी हें केल्लेली आहा, दुई केल्लेली आहा की बाबा सरपंच आसा तो रुलींग पार्टी तेणी सगळें तांचें आयकांक जाय। दुसरें सांगचें दिसता की सरकारान जें पुलीस स्टेशन हाडलां ज्या बिल्डिंगेन ती NOC हाडला, NOC WRDन दितना तांकां फक्त पुलीस आउटपोस्टाक दिल्लेली आहा। आनी जेन्ना हेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडलां गोवा सरकारान की नवे पॉलिटिशियन न्यू पुलीस स्टेशन मांद्र्याच्या हद्दीत जालें म्हणून, हें सरकारान बुदवंत आज मनीस आहात, सुशिक्षीत मनीस आहात, IAS ऑफिसर आहात, तांकां हेतूंतली मातशें हें कळना की बाबा आउटपोस्टाक आमी परमिशन NOC दितात आनी मुख्यमंत्र्यान तें पुलीस स्टेशन घातलें, हें कितपत योग्य आसा? कायद्याच्या कसोटीत हें बसता जाल्यार हाचो मुख्यमंत्र्यान विचार करपाक जाय। कारण ही जी बिल्डींग दिल्लेली आहा ती एक डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर बिल्डींग दिल्लेली आहा। आतां पळयता आमी वर्साच्या वर्सा वादळां जातात, सुनामी सारखे प्रकार जातात, भूकंपय जातात। आमी वायट चिंततात पूण येदा कदाचित असलो जर प्रसंग आयलो जाल्यार सरकार कांय नव्हतलें। हे म्हणटात की पुलीस स्टेशन हे एका वर्सात बांदतले, एका वर्सात बांदपाक ते कितें भूतनाथाचें देवूळ जे एका रातीत आनी एका रातीत बांदतले। आमी अशे प्रोजेक्ट पळयला पार्श्याच्या हॉस्पिटला सारको 10 वर्सां जाली तो कंप्लीट जायना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कितलीशींच वर्सांनी कंप्लीट जायना, आनी हो आमदार मांद्र्याचो आमदार सांगता एका वर्षान आपूण तो पुलीस स्टेशनाची बिल्डींग बांदतली। तेणी लँड एक्विजिशन केला, प्रपोज सायट आहा, टेक्निकल सँक्शन घेतला, खंय बांदतलो? कोणाच्या दोळ्यांक हे उदक लायतात? हांव सरकाराचो जाहीर निशेध करता आनी हे रॉंग डुईंग केल्लें आहा तें करेक्ट करचें, जाल्यार मांद्र्यातले लोक वगी रावचे ना। कारण ही तेंचे एक पायंडो ते घालून दिल्लेले आहात। तर हो गव्हर्नमेंटान परत एकदा तांकां विनंती आहा की हेचेर विचार करचो। हांवें फर्स्ट टायम सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण पत्रिका पयली, इमिजिएटली हांवें मुख्यमंत्र्याक व्हॉट्सएप केला आनी वेर इज द नेम ऑफ सरपंच म्हणून मेसेज घातला। त्याच्या नंतर तेचे स्वीय सचिव तांकांय बी हांवें विचारले फोन करून की हे कितें गा म्हणून, तेंच्यांनी म्हाका सांगलें हांव दोतोरा कडेन उलयतां म्हणून। तरी सुद्दां तेच्या उपरांत हांव 12 वरां रावलो आनी ताच्या नंतर हांवें म्हजी पयली प्रतिक्रिया दिली। प्रतिक्रिया दिवनय फुडें आनीकय 24 तास आसलेले दुरुस्त करपाक, पण हांच्यांनी कसल्याच प्रकारची दखल घेतलेली ना। अक्षरशः म्हणटात तशी पंचायतीचे स्थानीक स्वराज्य संस्थेचे जे लोकप्रतिनिधी असतात तांकां फाट्यार मारपाचो प्रकार आसा। आनी त्याच्या नंतर हांवें पळयलें जाल्यार त्याच दिसा सेम डे शिवोले हांगासर PWD खात्या अंतर्गत इनॉग्रेशन जाल्लें। थंय शिश्टाचार वेगळो आनी मांद्रे मतदार शिश्टाचार वेगळो। आनी खंय तरी एका सर्वस्वी जबाबदार जर कोण आसात जाल्यार आत्तां हांवें MLAचें रिएक्शन आयकलें की त्यांनी म्हटलें एवरीबडी गॉट अ रायट टू इन डेमोक्रेसी टू फायट फॉर जस्टीस म्हणटात, इनजस्टीस म्हणटा तो। जर डिलायला लोबो जी सिओली मतदारसंघाची MLA आसा ती जर व्यवस्थितपणान जर काम करू शकता आनी मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार अशा प्रकारचे हे सगळे स्टेटमेंट अन्याय जावन सुद्धा जर स्टेटमेंट करता जाल्यार ही अक्षरशः म्हणजे नाइलाजास्तो गोष्ट आसा। आनी आतां तर म्हाका अक्षरशः क्लियर जाला की ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान की हेका सर्वस्वी जबाबदार म्हणटात तो आमदार आसा। तेच्या म्हणणे अशें लक्षात येता की वैफल्यग्रस्त जावन केल्लो तेचो तो स्टेटमेंट आसा की तुमचेर इनजस्टीस जाली जाल्यार मरासर थंय न्हिजा म्हणटा तो असो इनडायरेक्टली तो दाखोवपाक सोदता। पण तेचेर हांव हेचेर आनी चड टिप्पणी करना, त्या मनशा कडेन ना चड उलयल्लो बरो। तो स्टेटमेंट इमॅच्युअर्ड स्टेटमेंट तेणी आत्तां सकाळच्या फुडें आमचे न्यूज व्हायरल जाल्याच्या नंतर दिल्लेली आसा। तेचेर हांव आतां तेचेर सविस्तरपणान उलयना। फक्त हांव गोंय सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक डॉ प्रमोद सावंताक सांगूं इच्छिता की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सानिध्यात हांगासर हांव उपोशणाक बसला। उपोशणाची जर दखल घेवन हांवें जे सांगलां की ज्या नाम फलकाचेर जे नाव घातलेले ते रेक्टिफिकेशन जर तेचेर जर तो करूं जर शकना कळ्ळें जाल्यार हेच्या सारको दुर्दैवी क्षण आनी दुर्दैवी नेतृत्व गोंयच्या इतिहासान पयली फावट आमी पळयता। आमच्या सरपंच जो मांद्रे मतदारसंघाचो जो आमच्या मांद्रे पंचायतीचो सरपंच आहा ताणी खरेंच हे मोठे धाडस केल्ले आहा की आयज सरपंच गांवचो सरपंच
हेका कितेंच व्हॅल्यू ना गा. आयज गांवचो सरपंच कितें आसता, कितें कसले वायट जालें जाल्यार गांवचो सरपंच धरपाक तुमी ते आसतात तयार. मागीर सरपंचाचो व्हॅल्यू कितें.